आयची फोंडेची अपडेट दिता आसतना जे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि मया मतदारसंघात जो दौरो आशिल्लो ते दौऱ्या निमतान काही चौगुलेचे मायनिंग वर्कर्स एका मेळ्ळे आणि थंय ताणें भाशण करतना JMPFचे जे पुती गांवकर आसा तेंचेर एक वक्तव्य केलें की ते कोण काय म्हणून. सो ताजेर रिप्लाय दिवपाक लागून आयज पुती गांवकरान एक प्रेस कॉन्फरन्सद्वारे CMाक मेसेज केल्या की आपूण एक सोशल ऑर्गनायझेशन चलयता आणि जो कामगार नेतो आशिल्ल्या कारणान लोकांचे प्रश्न मांडपाक लागून आपूण समाजान वावुरता. त्याच बरोबर मायनिंग क्षेत्रानूय ते आतां खूब तेंप जाले JMPF म्हणल्यार गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाचो विशय घेवन सरकारा दरबारान भोंवणी मारता, पण अजून पर्यंत कांयच तेजेर निश्फल जायना. तेन्ना ह्या येणाऱ्या इलेक्शनाक असो एक मायनिंग डिपेंडंट जे हॉटेलकार आसूं जावं गॅरेजकार जावं हितूर जे मायनिंग डिपेंडंट लोक आहा तांकां एक फोरम करून ते ह्या असेंब्ली इलेक्शनाक सरकाराच्या विरोधान काम करतले, पण खंयच्याच पक्षाक सपोर्ट करचे ना, पण ह्या BJPच्या पक्षा विरुद्ध ते काम करतले अशें ताणें आतांच आपल्या प्रेस कॉन्फरन्साद्वारे सांगलेलें आसा. आणि एक म्हत्वाच्यो अपडेट म्हणल्यार बोरी गांव वार्ड नंबर 3 हातूर अकस्मात एक वाड्यार जवळ जवळ 9 पॉझिटिव्ह केसी मेळिल्ल्यो आसा कोरोनाच्यो, आणि जेका लागून जो मिनी मायक्रो कंटेनमेंट झोन म्हणटा तो ह्या वार्ड नंबर 3 केल्लो आसा. बोरी टॉपकोला म्हणटा थंय हो जी बोरी पंचायत आहा जे लागसर हो बारीकसो गांव, आणि त्यामुळे लोकांनी आता परत एकदा म्हाका दिसता जे लोक कोरोना लागून लोकांक विसर पडलेलो, मास्क वापरिनासले, सॅनिटायझर, हे म्हाका दिसता आजुनूय कोरोनाचो भंय वचोंक ना, हेजे वयल्यान सिद्ध जाता. आणि एक गजाल घडली की आता कालूच एक इन्सिडेंट जालो कपलेश्वरी हांगासर. एक कपलेश्वरीचे चली कामांक तिस्कार वचपाक लागून हे बस स्टॉपार राविल्लें आणि थंयसर एक भुरगो तेका लिफ्ट दिता म्हणून आफोवंक लागलो आणि तेणें डिनाय केलें लिफ्ट बसपाक, म्हणल्यार तेज्या वांगडा मोटरसायकलीचेर, आणि तो तेका जबरदस्ती करपाक लागलो बसपाक लागून. आणि जेन्ना तेणें फोन काडून आपल्या भावाक जेन्ना ते फोन मारूंक गेले तेन्ना तेका तोंडाक धरलें आणि ओडल्यान तेका रस्त्यार धुकलून उडयलो आणि तो थंयच्यान पळो. एकंदर सगळी सविस्तर जी चलयेची आवय आहा ताणें पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिल्ली आसा आणि पुलिसूय म्हणल्यार पुलिसांनी ती कंप्लेंट रजिस्टर करून आतां त्या भुरग्याक सोदपाक लागून सद्या पुलीस सगळे कडेन कपलेश्वरी रामनाथी कोवळ्या हांगासर तेका शोध घेत आसा तेजो, पण तो आजून हातीक लागलेलो ना. सो गांवच्या लोकांनी कपलेश्वरीच्या पुलिसांक डिमांड केल्लो आसा की ह्या भुरग्याचेर स्ट्रिक्ट एक्शन जावचें म्हणून. ही एकंदर आशिल्ली फोंडेच्यान अपडेट.